काय करणार आहे क्या करेंगे नहीं लाइव हाँ सर तुम्ही जरा नाही तेवढं का असं राज सर हॅलो 1 मिनिट सर यस या सही रहे तो कोई नहीं करता इधर तो कुछ कहना नहीं मोटर में गोष्टी अरे दुष्पाकच जाय ना सर एक फोटो घेऊया मच्छी वाटी चल बाप्पा तू सारखं एक मिनिट यस फाटल्यान घेऊन एक फोटो वयर ग्रुप फोटो घ्या असे स्टेजी वयल्यान स्टेजी वयर स्टेजी वयल्यान हय 2-3 सुमो एक टाटा मनाच्या घरात ते सारखे ऊपर पिक्चर्स कोला घेता तू कोण गरीबांनी बाप्पा पंखा क्या सर 1 मिनट हाँ सर ये जो मशीन उठा सकता है ये मशीन उठा सकता है तो इधर लाके एक सेंटर में रखो मशीन हाँ यस यहाँ पे यस सेंटर अंदर सेंटर अंदर बस असं सेंटर अंदर स्ट्रेट धरून जाणार दवरले बरे हो तर बस पुरा नका बस पुरा काढल्या तू कुठची घालू बाप्पाची जोडी आहे पप्पा सिट डाऊन यस झाला लास्ट होता
आता कोण आहा ते बाकीचे जे फिशरमॅन असोसिएशनाचे मेंबर्स असतात तांच्यांनी वयर येवचे सरा वांगडा हा सकल सायडीन उभे रावचे तांकां वयले सायड हालोवया नाकात जे कोण मेंबर असतात ते अशे सायडीन उभे रावा दोनूय सायडीनी कम 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 सगळे मेंबर्स या थंय रावा थोडे जाण ये प्लीज कम पार्टी भाई घेतलं तुम्ही घ्या पहिले सगळं झालं एक मिनिट हो भाई एक फुल फोटो थँक्यू सगळ्यांक देव बरें करूं मागता आयज वेळान वेळ काडून तुम्ही हांगा आयिल्ले त्या खातीर हांगा जमिल्ल्या सगळ्या लोकांक थँक्यू म्हणटा तशेंच आमच्या MLAकूय थँक्यू म्हणटा वेळान वेळ काडून ते हांगा रावले आणि सगळ्यांनी रिफ्रेशमेंटा खातीर जॉईन करचें बंद करा Sir, today you are the 32 numbers of voters. So tell about what is what is CSR about. We're very happy today to support our fishermen community. They were trying to do हम काफ़ी दिन से काम करने जा रहे थे and अभी आज a good time to give it. And at JSW Foundation हम लोग हमेशा बिलीव करते हैं for sustainable community service कि कोई ऐसा काम करे जाए जो लंबा चले साथ में. एंड फॉर फिशरमैन आई विल जस्ट लाइक टू ऐड कि हमारे जयगढ़ पोर्ट के पास में जो है वी आर हैविंग अ फिशिंग पूल पॉन्ड ऑफ सिस्टम वी हैव मेड कि जो बहुत अंदर नहीं जा सकते हैं तो लोकलाइज फिशिंग के लिए रियली हेल्प फिशरमैन कम्युनिटी. तो आई विल सजेस्ट समबडी अगर यहाँ पे इंटरेस्टेड है उस स्कीम में भी मतलब उस तरह से जैसे होती है और अगर गोवा में भी वो लाभदायक हो सकती है तो द कम्युनिटी कैन हमारे वहाँ जाके स्टडी कर सकते हैं. जयगढ़ बस 5-6 घंटे का दूरी है एंड इफ वो अच्छा है तो वो हमने प्रोजेक्ट बहुत सालों से कर रहे हैं तो उसको भी अगर एक्सटेंड करना है यहाँ पर तो भी हमें लीडरशिप वी कैन स्टिल डू इट. तो दैट विल बी सस्टेनेबल लॉन्ग टर्म होता है. कोई भी चीज़ काम ऐसा करना चाहिए जो इम्पैक्ट करे सोसाइटी को लॉन्ग टर्म के लिए. सो उसके लिए वी हैव बीन ऑलवेज बीन देयर एंड एट JSW वी बिलीव इट्स वी कॉल इट बेटर एवरी डे. हम रोज़ कुछ अच्छा काम करें ये हमारा वहाँ पर स्लोगन होता है. तो दैट इज़ फॉर वर्क, दैट इज़ फॉर एफिशिएंसी, दैट इज़ फॉर पीपल्स वेलफेयर and that is for everything. So we will like to continue our journey of supporting the community and yes, and we all seek your cooperation. Thank you. So what is the cost of all this 32 motors? What is the CSR value rate? Yeah, so each motor is about 1.5 lakh rupees. So 32 motors will be about 50 lakh rupees. So that is. Shankar Baba is fisherman motor under CSR आणि ती सांगू शकतो हो जो इश्यू असलेलो आमचो फिशरमॅनाचो स्पेशली देस्तेरो फिशरमॅन एसोसिएशनाचो हो खूब लॉंग पेंडींग इश्यू असलेलो. कितलीशे मोर देन म्हाका दिसता 2 वर्सां जाली हो पेंडींग असलेलो इश्यू
वेर JSW फाउंडेशनान हो इनिशिएटीव घेतलेलो एट द रिक्वेस्ट ऑफ द आमचे देस्तेरो फिशरमॅन एसोसिएशनाची आनी तेंच्यांनी हे डिस्ट्रिब्युशन करपाक लागून काही कारणाक लागून ते पेंडींग असलेले बट आयज 2 वर्सां उपरांत जे पेंडींग असल्या कारणान तेजो आतां फुडाकार घेवन हांव आमच्या ऑथॉरिटी कडेन उलोवन सगळ्यां कडेन हे करून आयज ते आमी डिस्ट्रिब्युशन जाल्लेले आसा. आयज आमचे देस्तेरो फिशरमॅन एसोसिएशनाचे 32 फिशरमॅनाक हो तेजे एसोसिएशनान नांवां दिल्लेली त्या प्रमाणे हे डिस्ट्रिब्युशन जाल्लेले आसा. 32 आमचे मोटर इंजीन मोटर तांकां दिल्लेले आसा. तेज्या लागून परत एकदा हांव आमचे JSW फाउंडेशनाचे हांव थँक्यू म्हणटा कित्याक तेंच्यांनी हो फिशरमॅनचो रिक्वेस्ट कित्याक आयज हे आमचे फिशरमॅन आसा देस्तेरोचे कित्याक आयज जे फिशरमॅन त्रास काडटा आयज दर्यान वचून बाबा ते नुस्तें धरपाक वयता खूबदां तांकां सक्सेसफूल जायना नुस्तें मेळना खुबशे तांकां त्रास जाता लॉस जाता आनी तेंची जी परिस्थिती आसा त्या परिस्थितीन तांकां मोटर घेवप हे जायनासलें संभव नासलें. सो तेज्या लागून ते रिक्वेस्टाचेर आयज जे JSW इनिशिएटीव घेवन आयज तांकां हो एक मोटर 32 लोकांक दिवप म्हणल्यार म्हाका दिसता तेंचो खंय तरी एक फुडें फ्युचर जो आसा आमचो फिशरमॅनाचो तो सेक्युअर जाल्लो आसा. आनी अशेंच ही जी कंपनीज आसा जे जो फंड आसता CSRचो जो फंड आसता तो खंय तरी युटिलायज करना आनी जशें JSW जो प्रॉपर युटिलायज करता असोच बाकीच्यांनी कंपनीन तो युटिलायज करचो आमच्या लोकल्सांक लागून आमच्या मुर्मगांवच्या तालुकाच्या लोकांक लागून तशेंच मुर्मगांव कॉन्स्टिट्युन्सीच्या लोकांक लागून ताचो फायदो जावचो बेनिफीट जावचो. तेज्या लागून हांव मागता बाकीच्या कंपनी कडेन जशें JSW फाउंडेशन ही इनिशिएटीव घेवन लोकांक आमच्या पब्लिकांक हेल्प करपाक लागून फुडाकार घेतलेलो आसा. ते बाकीची जी इतल्यो कंपनी आसा आमच्या मुर्मगांवान आनी तशेंच मुर्मगांव तालुक्यांत हेंच्यांनी सुद्दां ही खंय तरी देख घेवन तेंच्यांनी सुद्दां फुडाकार घेवन लोकांक हेल्प करपाचो. आनी हांव एक सांगपाक सोदता हे सगळ्या कंपनींक कित्याक हांव ओगी रावपाचो ना आनी तुमकां हे लोकांक लागून हो जो फंड आसा CSR फंड आसा तो लोकांक युटिलायज करपाक लागून हांव तुमच्या फाटल्यान लागून लोकांक हो बेनिफीट दिवपाक लागून हांव इनिशिएटीव घेतलो. त्याच प्रमाणे हांवें JSW फाउंडेशनाक बाकीच्यो रिक्वेस्ट केलेले आसा कित्याक आमच्या लोकांक कित्याक तेंचो खऱ्यांनीच हांव तांकां वालोर दिता कॅप्टन अनुराग तेंच्या आख्या टिमीक कित्याक तेंच्यांनी एक बरो इनिशिएटीव घेतलेलो. आमच्या मुर्मगांवां खुबशे लोकांक तेंचो हेल्प जाता ते मागीर अंगणवाडीन आसूं बाकीचे मागीर आमचे हे आसूं आमचे क्लिनींग ड्रायव्ह आसूं ओके हे सगळे स्वच्छ भारत अभियान आसूं तेजे भितरूय तेंची एक गाडी पयलीं चलताली मुर्मगांवान आतां ती वास्को चलता. तांकां हांवें रिक्वेस्ट केला कित्याक एक आनी एक आमच्या मुर्मगांवानूय स्टार्ट करची म्हणून. सो अशें तेंच्यांनी आनी तेंचो कॉपरेशन मेळटा. तशेंच बाकीच्या कंपनीकूय हांव सांगता कितें बाबा बेगीनच्या बेगीन आमच्या लोकांक लागून मुर्मगांवच्या लोकांक लागून तुका फुडाकार घेवचो पडटलो हो फंड युटिलायज करचो पडटलो आनी हांव हे तुमचे पसून करून घेतलो लोकांक लागून इतलेंच सांगपाक सोदता. आनी परत एकदां आयज हांव फिशरमॅन आमचे देस्तेरो फिशरमॅनाच्या तोंडाचेर एक खुशाल पळयता हांव ते कितले खूश आसा मनानसून कित्याक इतलो लॉंग पेंडींग इश्यू तेंचो आयज सॉर्ट आवट जालो आनी तांकां आयज ते मोटर मेळ्ळे. तेज्या लागून परत एकदां सगळे आमच्या एसोसिएशनाक हांव देव बरें करूं. सीएमान नुकतंच स्टेटमेंट केला की गोंयांत CSRच्या अंडर 1% सुद्दां प्रसंग जायना. मुरगांव तालुक्यांत स्थिती कशी आसा? मुरगांव तालुक्यांनी तशीच आसा स्थिती. हे कंपनी आसा ते यूज करना हो फंड जो आसा तो यूज करना बट एक्सक्लुडींग हांव म्हणटा JSW इज रियली डुईंग अ गूड जॉब आनी तेंच्यांनी एक फिक्स अमावंट दवरलेलो आसा इयरली समथींग 80 to 90 lakhs कितें तेंचो एक फिक्स अमावंट आसा 80 to 90 lakhs वीच दे आर गोइंग टू युटिलायज फॉर द पब्लीक ओके अंडर CSR फंडाच्या अंडर. अशा बाकीच्या कंपनी कोणूच हो फॉलो करना. सो इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द रिप्रेझेंटेटिव्ह. आता जसो हांव रिप्रेझेंटेटिव्ह आसा लोकल MLA सो म्हाजी रिस्पॉन्सिबिलिटी कित्याक हांव तेंचे कडसून ती कामां करून घेवपाची आनी हांव घेतलो हे कंपनीक हांव ओगी रावपाना जे युटिलायज करना तांकां. बरं MP अशी तूं कितें लिस्ट तयार करतलो सीएमान धाडटलो की म्हणजे जर कोण करना अमूक कंपनी करना तेजी लिस्ट तयार करतलो कोण धाडटलो अशें कितें? म्हाका दिसता म्हाका डायरेक्ट CMाक धाडपाची गरज ना. ज्यो कंपनी आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीना तांकां डायरेक्ट अप्रोच जाल्लो आसा तेंचे कडेन उलोवप केल्लेलें आसा तांकां सांगलेलें आसा की बेगीनच्या बेगीन हो फंड जो आसा तो तुमी युटिलायज करा म्हणून. ते जर करना एक सर्टन टायमा भितर एक फुडल्या 6 म्हयन्या भितर ते करना जाल्यार फुडली मागीर एक्शन घेवपाची CMाक सांगून तेंचे कडेन कसली एक्शन घेवपाची ती आमी फुडें घेतले. आनी म्हाका पूर्ण खात्री आसा CMाचेर आनी हे गव्हर्मेंटाचेर कित्याक हे जो तेंच्यांनी सांगलेले आसा हो फंड जो युटिलायज जावंक जाय लोकांक लागून हो फुडें हे 6 म्हयन्या उपरांत हो सगळी कंपनी हो फंड युटिलायज करतलो. आमी कोणाकूच हे बाबतीन ओगी रावपाचें ना. बरं MP या भितर
मर्मुगांव पोर्ट ऑथॉरिटी आसा पयलीं आमी पळयताले जेन्ना एमपीटी मुर्मुगांव पोर्ट आसलेलो तेन्ना आमी पळयला कित्याक तेंच्या अंडरूय खुबशे एक्टिविटीज जाताले बट काही लायनांक लागून जेन्ना मायनींग बंद जालें गोंयांत 2012 तेन्ना खंय तरी तेंचे बिझनस कमी जाल्या कारणान ते आयज खंय तरी लॉसान गेल्या कारणान ते युटिलायज करूंक शकना तो फंड कित्याक आमचे तेंचे कडेन डिस्कशन जाल्लेलें आसा बट तेंच्यांनी सांगला तरी पासून आमच्या सायडीकसून आमी इयरली एक बजेट दवरतलो आनी तो आमी पब्लिकाक लागून युटिलायज करतले नाव कितें म्हजें नांव घनश्याम खोबरेकर हांव एक मेंबर जावन आसा देस्टोरो फिशरमॅन एसोसिएशनाचो तर आयज आमचे सरान संकल्प आमोणकर आमचो ऑनरेबल MLA हाणें जें काम केलां पळय एक्चुअली लास्ट 3 वर्सांच्यान आमी आतां हे धांवपळ करता हे मोटरा खातीर पूण हे मोटर कांय कारणां खातीर म्हणजे ते आनीक खंय पावले पूण हांव आतां खबर ना कशें कितें सांगपाचें तें पूण सराक जेन्ना कळलें की अशें जालां आमच्या हक्काचें ते आनीक खंय गेलां सरान इनिशिएटीव घेतले आनी जे आमच्या हक्काचें ते आमकांच दिले सरान आनी आयज जे खबर आहा आमची आमी आतां इतले उपकाराक मागता की असलो MLA एक्चुअली खूब पयलीं आमकां मेळोंक जाय आसलेलो जे सराक आमी चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा फ्रॉम देस्टोरो फिशरमॅन एसोसिएशन सर तुमकां आभारी आहा सर आमी सगळे आमी तुमच्या उपकाराक आहा सर आमी तुमकां केन्नाच विसरचे ना आमी तुमच्या वांगडा आहा सर थँक्यू म्हजें नांव घनश्याम खोबरेकर